नमस्कार आणि येवकार. काही दीस जाले ZP इलेक्शनाच्या निमतान सगळी गोंयची जनता म्हाका दिसता उत्सुकतायेन राविल्ली की ऑपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा त्यो एकठांय येवन हें लढचें अशें एक लोकांचो सेंटिमेंट जाल्लो. म्हाका दिसता अखेर आज जेन्ना नॉमिनेशन फायलिंगाचो लास्ट दीस जाला तेन्ना टुडे वी आर अनाउन्सिंग दॅट काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड जे 2022चे प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्ले दॅट वी आर गोईंग अहेड इन दीस ZP इलेक्शन्स बेसीस सर्टन सीट शेअरिंग फॉर्म्युला. काँग्रेस पार्टी तर्फे आय वील टेल यू ऑल की खंयचे सीट आमी लढटा. Then I would request Bab Vijay Sardesai to brief on his party seats where they are fighting. And there are certain seats where as a political strategy आमी काही इंडिविज्युअल who are strong आणि जातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करून certain places we are backing some individual independent candidates. North Goan we have filed nominations at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa where Goa Forward are fighting those seats. So I will briefly go through the seats name. In North Goa, we have put candidates at Arambol, Morji, Shiole, Aldona, Sirsai, Anjuna, Kalangut, Sukur, Reshmagos, Penna de Franc, Santa Cruz, Taligaon, Chimbel, Korlim, St. Lawrence, Pae, Honda, Keri and Nagargaon. South Goan, out of the 25 seats, we have filled nominations at Usgaon Ganje, Kurti, Bori, Nuve, Kolva, Velle, Banavle, Davarli, Girdoli, Kurtori, Naveli, Savarde, Shelde, Barshe, Khola, Sankwal and Kortali. These are the seats where Congress party will fight. 9 seats are of Goa Forward where they will fight. So altogether 36 plus 9, 45 candidates we have filled out of the 50 seats and in balance जे आसा there we are supporting the individual candidates as a political strategy. So आमचो असो प्रस्ताव आहा की आमचे हेच अलायन्स फुडें गेले आनी आमी सरकार जर केलो जाल्यार आमी RDAचो डिपार्टमेंट जो आहा RDA डिपार्टमेंटान जें कितें येता वो RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून ह्यो पावर्स आमी जिल्ल्याक दितलो. हांव BJPक आनी दोनूय पक्ष जे उबे रावतात तांकां चॅलेंज करता तांचे कडेन प्रस्ताव कितें आहा तांचे कडेन अशें कितें जिल्ला इलेक्शनाक जें जिल्लाक एम्पावर करपाचें आनी 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट एम्पावर करपाचो अशें कितें प्रस्ताव आहा. हांव तुका आय एम नॉट गोईंग इन टू द निटी ग्रिटी, आय एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल कोंकणी भाशेन सादे मनशाक समजता तें. RDA डिपार्टमेंट जो आहा ताज्यो पावर काडून RDA डिपार्टमेंटूच बरखास्त करून आमी जिल्ल्याक दितले. BJP कितें दितली, BJP एक बिल्डींग बांदतली, जिल्ला कितें तें घर आनी तातूंत 5% कमिशन घातलो मंत्री. हे तांचे विचार, हे आमचे विचार. सो आमी वी रियली वॉन्ट टू एम्पावर द third tier of democracy, which was initially done by ex-Prime Minister Rajiv Gandhi under the 73rd Constitutional Amendment, and we are committed to it. तुम्ही दोन्ही पार्टी वांगडा येता BJP भायर मारपाक पण दोगूजान 2 सिटी कंटेस्ट करतले तुमी अशें म्हटलें की फ्रेंडली पॉसिबल आहा BJP भायर मारपाक पळय म्हण तूं रिजल्ट जे दिसा येतलो पळय त्या दिसा तुका हांव हें दिता, पार्टी दिता. ती पार्टी आतां कॉफी पिवया काय एक पेग मारया आमी डिसायड करुया. पण हांव तुका गॅरंटी दिता
की गोंयकार आनी चड करून व्हडले गोंयचे गोंयकार ते व्हडले गोंयचे मरे ते सांत तिस्तेव आहा ते सामके क्रांतिकारी तांकां वॉरियर म्हणटात ओरिजिनल वॉरियर्स हू रेजिस्टेड द पोर्चुगीज ऑक्युपेशन ते मनशा कडच्यान जर आमकां स्वाभिमान दिसना जाल्यार खंयच्यान दिसतलो आनी थंय बी आय एम कॉन्फिडंट दॅट आयदर ऑफ अस वील विन नॉट द BJP अँड आफ्टर दॅट वी वील सेलिब्रेट. पूण तो खोल्ले ऑलरेडी जो BJPचो ZP जो कॅन्डिडेट आसा तो ऑलरेडी थंय ZP एक फावट जाला तरी तुमी थंयसर हे करपा जर सोदता जाल्यार कशें कितें ZP जाला ताजे बापायन विकतें घेतलो ताजे बापायन ताका ZP केलो. आतां ताजो बापूय कोण ताजो बापूय युनियन मिनिस्टर खंयच्या पक्षान आहा जगांतलो सगळ्यान व्हडलो पक्ष तळागळांतल्यान लोक आशिल्लो पक्ष तातूंत आनी कोण मेळना आपल्या चल्याक सोडून. 15 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक मोहीम स्टार्ट केल्ली फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट. हांव तेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो आनी काँग्रेसींतल्यो 4 फॅमिली गोंयाक वाटे घालून खावंक सोदता हें गोंयचे जनतेचे तकलेन घालें आनी एक परिवर्तन यात्रा म्हणून सुरवात केली जातून सगळे समाज गोंयचो बारीक समाज क्रिस्तांव समाज मायनॉरिटी सगळे बरोबर ताका ताणें साथ दिलो आनी तेन्ना BJP पावरान आयली. आतां 2027 15 वर्सां जातलीं म्हाका. सो एक तुमी तकलेंत धरा 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो हाजेर समाधीचेर तेन्ना ताणें उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता आमदार तांकां सपोर्ट करता तो आंतोन वाज ताच्या बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय. सो तुमी जर वाटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करता. सो ताजें म्हजें उत्तर तुका खोर्लेच्या हातून की हें खोर्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाच्या बापायचें बेस न्ही. हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी तें पसून एक सर्वसामान्य गोंयकाराचें आनी तें दाखयतलें ही म्हाका खात्री आहा. तुमकां दिसना एकल्यान तरी थिंगा एक सीट सोडपाचें आसलेलें आनी दुसरें सीट घेवपाचें आसलें दिसना तुमकां. दिसता म्हाका सामकें दिसता. आय एग्री वीथ यू फुल्ली. बट राजकारणान 2 चॉयसीस आसतात केन्ना केन्ना द बेस्ट ऑप्शन अँड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. वॉट इज द बेस्ट ऑप्शन. वी आर सिटींग हियर फॉर द बेस्ट ऑप्शन. इन दोज 2 केसीस द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हॅड टू बी टेकन. कळ्ळें तुका न्ही. अदरवायज कितें जावपाचें हे 2 कारणां खातीर हे 2 मतदारसंघा म्हळ्यार जिल्हा परिशद सेगमेंटा खातीर आमी अलायन्साक उजो पेटोवन उडोवपाचें काबार. ओ दिल्ली वचपाचें फ्लायटीन ताणें पाटकारान वचपाचें कोणाक घेवन फोटो मारपाचो आनी घालपाचो आनी हांवें कोणाक ते घेवन वचपाचो ते दुर्गादास कामतीक आनी गेले आमी वता म्हणून खंय. अशें करून तें अशें जाता. अरे गोंयची जनता आमकां पळयता. काल आमचो हो तो कोण रे आमचो हो वासंती राजदीप ताणें घाला ते पळय मरे. तो म्हणटा की तुमचे इगोज मदीं हाडूं नाका. आमी जे पळयलां पळय ह्या दिसांनी ते इगोज पळयले आमी चड. आतां हांव पाटकारा परस सिनियर वर्सांनी पूण तो सिनियर एलायन्सान हांव तुमकां इतले दीस सांगीत आहा की एलायन्स डिक्लेअर करूंक जाय काँग्रेस पार्टीन कित्याक काँग्रेस हो सिनियर पार्टनर. म्हजी इनिशियल तजवीज अशी आशिल्ली की 10 सीट आमी मागचे तांचे कडेन. आमी तेन्ना 9 सीट घेतल्या. 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन घेवचे आनी 30 सीट तांणी कॉन्टेस्ट करचे आनी तातूंत 50% स्ट्रायक रेट घेवन आमी दोनूय गोंयचे जिल्ला आमच्या हातान घेवचे. तातूंत देवान जें कितें केलां कोणें कितें केलां हांचें करप्शनान केलां आनी देवान एक्सपोज केलां त्यो अश्यो खूब वस्तू आसा तातूंत गोंयची जनतेक दिसता की गोंय हें परतें गोंय करुया मेक गोवा गोवा अगेन. तें करपा खातीर आमकां आदार मेळपाचो आनी हें जावपाचें. पूण जालें कितें हातूंत की हो हाका घेता म्हूण तो ताका बोवाळ मारता. सगळें प्रेसार वता. प्रेसाक टॉपीक मेळटा. आज मेरेन हांवें ही व्हडली रिजनल पार्टी म्हणटा आनी सुभाष शिरोडकराचेर एटॅक केल्लो पळोवंक ना की तुवें तुजे चलयेक कशी हाडली काय म्हणून. श्रीपाद नायकाचेर आपल्या चल्याक कसो हाडलो म्हणून ताचेर एटॅक केल्लो हांवें आयकूंकूच ना. आयकलां तुवें काय दिल्ली वचून विसरले. हो प्रश्न आहा. हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेकूय पडटा आसतलो.
तुमकां पडना हो प्रश्न सांगा म्हाका तुमी काळजान हात घालून सांगा अरे दिसना हें जर हांवें म्हजे बायलेक हाडिल्ली आनी कावन्सिलराक म्हणून उबी केल्ली फाल्यां तुमी सोडपाचें म्हाका चिंता मरे तुमी इजिदोराक पार्टीन भितर घेतलो कॅन्डिडेट करूं ना केदो व्हडलो बोवाळ जालो केदो आनी तो ताजी चलयेक घालता सगळी येदी व्हडली जनता आसून 84 आमदार आसून एक कोण एकूय मनशाक तांचे पक्षान सगळ्यान व्हडलो रिजनल पार्टी कांय दिसना हाजें कांयच वागडें दिसना हातून हांव सारको म्हाका शॉक लागता कितें काय सो खंय गेले आमचे कोसियन्स चिंतूंक जाय आमी हांवें पळयल्या कॉमेंट की हें फ्रेंडली फायट म्हणल्यार BJP हाडपाचें म्हणलें BJP हाडपाक फ्रेंडली फायट जाल्यार आमी कितें थंय हांव थंय हे दिसांनी झक मारता तें कितें तियात्र करता हांवें तियात्रान काम बी करूंक ना हांव गोविंद गावडे न्ही नाटकान काम करपी आमी सादे मनीस पूण वचून थंय रस्त्यार हांगा थंय भोंवता तें कितें करपाक पिशें लागला काय सुड्यान चाबला म्हाका कितें रे अरे सगळें ट्राय करतात तुमी ट्राय करा आनी जाता जाल्यार एक जाया हें गोंयची जनता सांगता हें कॅप्टन बिरियातो फेर्नांडीसाक निवडून दिलें तेन्ना गोंयचे जनतेन एक क्लियर मेसेज धाडली सगळ्याक काँग्रेस पार्टीन पसून आनी एफर्ट घालूं येता आशिल्लो पुणून लोकांनी आपल्या आंगार कॅम्पेन घेवन ताका निवडून हाडलो आनी आमी तांचे बरोबर आशिल्ले पूण थंय ते 2024च्या इलेक्शनाची एक मेसेज आहा की जाता तितले तुमी कॉम्प्रमायज करा आनी जाता तितले कॉम्प्रमायज करपाक प्रयत्न आमी ह्या आतांचे एलायन्सान जे आमी डिक्लेअर केला तातूंत केल्लो आहा सर तुम्ही आरजीच्या अगेन्स्ट उलयतात पूण एक टायम असो आशिल्लो तुमीच आरजीक बी टीम म्हणटाले आनी तुमीच तांकां एलायन्सा खातीर घेवन येयले सो कितें चिंतून तुमी तांकां घेवन येयले पळय एक्झॅक्ट राजदीप नायकान काल उलयलां पळय तेच चिंतून हांव घेवन आयलो कसलोच कनेक्शन नासतना कसलीच सोयरीगत जायनासतना रस्त्यार टॅक्सीवाल्यांचो मोपाचो इशू घेतना हांव मनोज परबाक मेळ्ळो ताजे वयल्यान थंयच्यानूच एक हें जालें की तुमी कित्याक एक जायना सगळे एक जावन कित्याक जाय हांवें तें ब्रॉडन केलें की आमीच कित्याक काँग्रेस कित्याक न्ही कित्याक हांव काँग्रेसी कडेन हांव म्हणीत आहा खुबदां की हांव काँग्रेसी कडेन टायड अप आहा टील 27 दॅट इज अवर प्री पोल अलायन्स सो तांकां कित्याक सांगचें न्ही आतां तातूंत म्हजी चूक जावंक जाले आसत की आय शूड हॅव स्पोकन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आय स्पोक टू MLAs थिंकींग MLAs आर कलिग्स एंड दे वील कन्विन्स अशें म्हाका दिसलें आतां ताजे खातीर मे बी डिले जाली पूण एक इशू जालो की काँग्रेस पार्टीचे केडरांक सेन्सिटायज करपा खातीर ऑन द नीड ऑफ एन अलायन्स हें करपाक मातशें आमी कमी पडले आसत तातूंत आनी एक कारण आसूंक शकता म्हाका तितलें मातशें ते एक्सेप्ट करतात म्हजेरूय खूब लोकांचे भितरल्यान जळटा हांव जाणां जळटा आनी साहजीक आहा असो बोवाटो चड उलयतकच जातात तें पूण तें आसतना पसून काँग्रेस म्हाका मातशी टॉलरेट करता कित्याक हांव तांचे बरोबर सारको रावलो आनी 24 हांव तांचे इलेक्शनाक हांवें तांकां आदार करपाचो जो कितें जाता तो केल्लो आहा सो तांचे ते खासदाराकूय खबर आहा कॅप्टन बिरियातो आतां हांचे पक्षाचें कितें जाता हे उबे राविल्ले तांकां उडोवपाक अशें लोकसभेच्या इलेक्शनाक गोंयचे जनतेन दाखोवन दिलें की वोट स्प्लिटरांक आमी मत मारचें ना म्हणून आनी थंय आमकां तोय रिजल्ट आमी पळयलो आतां तूं म्हणटलो कितें तूं व्हडलें उलयता तूं कित्याक उबो रावना हांव उबो रावना कित्याक म्हाका वोट फोडूंक नाका सिंपल कॅल्कुलेशन तूं म्हणटलो तूं 3 सिटांचेर उलोवन छापता सांगता 3 सिटांचेर उलोवन छापता सांगता कित्याक म्हणजे इंटेंशन वोट स्प्लीट करपाचें ना सी इट इज नॉट दॅट आय डोंट हॅव ट्रॅक्शन आय हॅव ट्रॅक्शन इवन इन डिस्टंट एरिया ज्यो आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या पळय त्यो तुका दिसतल्यो की अश्यो खंयच्या खंयच्यो त्यो साश्टींतले म्हजे शेजाऱ्यांत एकूच धाकटी मये म्हणटा म्हणजे शेजाराक आयना तें कारापूर सांगण म्हणटा तें पैंगीण म्हणटा आनी खंय खोल्ले बोलतेच कडेन इट्स नथींग टू डू वीथ जॉग्रफी इट इज अबावट ट्रॅक्शन वी हॅव द ट्रॅक्शन बट वी टू टेस्ट अवर इगोज or our capacities. We don't want to spoil the entire picture. The entire picture is people want unity. The idea of Goa is the idea of unity. Unity of all religions, harmony, progress, tolerance. फक्त दुसऱ्याक घांटी म्हणलो तूं बरो जायना तुजे कडेन पॉलिसी आसपाक जाय मायग्रेशन जेन्ना जाता sociologically, migration is a sign of progress.
पळय हांव कितें उलयतालें, आमचे गोंयकार लंडनाक वतात. कित्याक वतात? कित्याक गोंयांत सरकारान एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ओ प्रोग्रेस ओ विकास जावपाक कांय दवरूंक ना चॅनल्स. पुर्तुगेज सरकारान आमकां हें तें कितें तें पोर्चुगीज पासपोर्टाचें प्रोविजन दिलें आनी दॅट बिकेम द एंट्री टू EU. तें करून गोंयकार खूब जाण ते घेवन थंय गेले भुरग्याच्या फुडारा खातीर. तेय इमिग्रंट जाले. तशें हांगा इमिग्रेशन जाल्लें आहा. सो आमी फक्त कोणाक गाळी मारून सोल्युशन घेतलें अशें न्ही. आमी चिंतचें पडटलें पॉलिसीज घेवन. आनी आज तुका दिसलां आसतलें की फक्त ओरिजीन उलोवन जायना. इट हॅज टू बी कॉम्पॅटेबल विथ द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट्स. आमचे फायनली देश चलता कॉन्स्टिट्युशनाचेर. वी कॅनॉट थिंक अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्युशन, एस्पेशली दोज हू मेक लॉज. सो वॉट एवर इज कॉन्स्टिट्युशनली कॉम्पॅटेबल, ओनली दॅट कॅन बिकम अ सोल्युशन. आतां हातून प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हळ्यार स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवप हें आमचें आहा. आनी आमी ताचे खातीर पॉलिसीज घालतात. हांवें 80% प्रायवेट सेक्टरान एम्प्लॉयमेंटाक कंपल्शन करचें हें हांव मूव करीत आहा. आनी सदांच सांगता की BJPचे दुसरे सरकार उत्तराखंडांत आनी खंय ते करतात, तुमी कित्याक करना काय म्हणून. तेन्ना बाबूश मोन्सेरात उबो रावन कितें सांगता की हें कॉन्स्टिट्युशनाक बसना म्हणून. सेशन सोंपतकर मुखेलमंत्री म्हणटा हाजेर विचार करूं येता, परतें घालता हांव बील तें. पोगोचें अशें जावंक ना. लॅप्स जावंक हांवें दिवंक ना आमचें कसलेंच. मातशें हाजेर तुमी स्टडी करा. किपींग द बील अलायव, मेनी इश्यूज टू इट. आय एम नॉट वॉन्टिंग टू डू अ तू मे ऑन core issues. I am trying to say that unity is the need of the hour. For unity we had come together. Then they went in between to Delhi and the unity got over. This is the sequence of events. Yes or no? Or have you तुम्ही सगळे जर्नलिस्ट तुम्ही पळयला. तुम्ही म्हाका सांगा की हांव उलयता तें फट म्हूण ओ चूक म्हूण. आनी गोंयचे जनतेन मागीर डिसायड करूं कोण BJP कडेन चड कितलो लागीं आहा तो. कित्याक पोस्ट घाले न्ही फेसबुकाचेर म्हणून तें सत्य जायना. हिटलर घालतालो हेल हिटलर, हें आमी आर्यन म्हण सगळें जालें. तशें जायना तें. हांगा डिस्कस करपाक जाय. डिस्कस करपाक बसपाक तयार ना जाल्यार मागीर कशें जातलें. कसली लोकशाही. आमी आयकूंक जाय. बरें आतां हांव ही व्हडली फिलॉसॉफी उलयतां, तुमी म्हाका जर सांगलें हांव आयकून घेवंकूच जाय तुमचें. आयकूनच घेवपाक तयार ना जाल्यार कशें जातलें. फुडें वतले कशें आमी. आनी गोंयचो फुडार कितें. आमी आमचे दोग तीग जाणांचेर बोडक्यो फोडपाच्यो आनी तरूण पिळगेचो फुडार न्हिदोवपाचो. इज दीस वॉट वी आर फायटींग फॉर? इज दीस द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा? थिंक ऑफ इट मरे. तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रोग्रामा खातीर कॉमन मिनिमम सिटींग जाय न्ही रे. प्रोग्राम कसो आतां आमचो आहा. मुद्दे कितें आहा? आमचो मुद्दो होच सांगता न्ही तुका. जिल्ला इलेक्शन इज द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज अबाउट एम्पावरींग द इन्स्टिट्यूशन under the 73rd constitutional amendment. There are lots of provisions to empower it, not implemented. MLAs don't want to give powers to Zilla. They want to Zilla elections to be fought very keenly. Constituency width and breadth is almost the same as an assembly constituency. Almost, maybe a little less. पूण इतलें आसून तांकां पावर दिवप ना. आमी क्लियर कट सांगतात एज अ अलायन्स की वी वील आमचो सरकार येवपाक जाय ताचे खातीर. जिल्ला येवन जावचें ना. सरकार आयलो आमी RDA बरखास्त करतात आनी राजीव गांधीन केल्ले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान जे जिल्लाक पावर दिवंक जाय ते RDAचे पावर आमी तांकां दितात. हांव तुका प्लॅनिंग म्हणना, फायनान्स म्हणना. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जिल्लाक खूब पावर आहा. तें सगळें केलें जाल्यार हांकां कांय उरचें ना. तें परवरी हें जातलें, दुकान बंद जातलें. सो तें दवरून फुडें कोएग्जिस्ट करप. कशें जाता म्हाका कांय कळना. आनी दिल्ली जादू कितें आहा तो. दिल्ली जादू हो पळय हो आहा मरे कितें सगळो येता तो. हें लासून हुलपून मेल्या कोण कितें करता सगळें दिल्लीच्यान जाता. हें गोंयचें न्ही. हें गोंयचे क्लब अशें जायना उजो पेट्टा तशें. आनी गोंयच्या क्लबान जे बॉम्बे बंद केल्लीं डान्स बारां ती गोंयांत खंयच्या कायद्यान स्टार्ट जाल्या ती म्हाका कळना अजून. तुमी हें कशें विचारना हांकां गव्हर्मेंटाक. अरे खंयच्या कायद्यांनी डान्स बारां ती बिकिनी घालून नाचता ती आमची संस्कृतीचे उलोवपी लोक हे.
खंयच्या कायद्यान बारा चलयता म्हाका कळना. खंयच्या कायद्यान यू कॅन वेअर बिकिनी, हाऊ यू कॅन रन अ कॅबेरे इन गोवा अंडर बीच लॉ. आय एम अ 3-time MLA. I don't know the law. And if it is banned in Bombay, how it is allowed in Goa? Forget that. Now we have seen a person, मिनटान हाडला तो कोण CMOचो ऑफिसर ठक्कार काय कोण तरी, ताणें ताका बॉम्बेच्या पुलिसांनी धरलो. गोंयच्या पुलिसांनी उबो रावन ताचे कडच्यान 2.5 लाखाचे कंप्युटर घेतले. कितें आतां हें पळय मरे, आमी खंय आमी अकलेक पावले. कोणूय येता दिल्लीवालो आनी कोण म्हणटा आपूण हाय कमांड, आनी हांगा हे तांकां रेड कार्पेट घालतात. फ्रॉडां असली खूब आहा. म्हजे कडेन आहा लिस्ट फ्रॉडांचे. ते कन्वेन्शन सेंटर म्हणून आहा पळय, तो सुरतचे जेलान आहा. ताकाय लेटर दिल्लें अशें हातान घेवन सामको फोटो मारिल्लो तुमी हाडिल्ले सगळ्याक. तो जेलान आहा भितर. आनी एकलो हांगा तें हॉटेल आहा मांद्रेन, त्या हॉटेलाचो एकलो आहा, तोय भितर आहा. ताणें अशेंच दिल्लें सारके फोटो मास्क बी घालून कोविडान डोनेशन दिता तुका हांव जाल्यार. सगळ्या क्लब बंद जावंक जाय आसल्यो. कित्याक? डान्स बार बी ना कितें सगळ्या बंद जावंक म्हणटा, बंद जावंक जाय. कितें म्हणटा ऑपरेट जाता असले क्लब ते सगळे बंद जावंक. आतां पळय, तूं खबर आहा क्लब हे जे डान्स बार म्हण बायलां बिकिनी घालून नाचतालीं मुंबय, ती बंद जाली. तूं गेला डान्स बारान तेन्ना? ना, लिगल आशिल्ली ती, इलिगल जातकच ती बंद जाली. आतां तांणी खंय तरी वचचें पडलें. तितून दुबय गेली. दुबय वचून ताणें अशें बेल्ट दवरले कितें नाल्यार अशें राखी कश्यो अशें कितें तें दिवपाक लागले. आनी ते मागीर थंय पयशांनी ते कन्वर्ट करप अशें तांणी सिस्टम केलो. गोंयांत तो कितें सिस्टम तो हांवें पळोवना, कित्याक म्हाका खबर ना हें लिगल कशें तें. लिगल आशिल्लें जाल्यार हांवूय वचपाचो पळोवपाक, पूण तें लिगल ना अशें दिसता म्हणून हांव वचूंक ना. एक्झॅक्टली कितें आहा तें म्हाका खबर ना. तूं म्हाका सांग खंयच्या कायद्यान तें बसता तें. क्लब म्हणटा कितें, म्युजीक जें आयकूंक येता तें एक. हांगा जे परफॉर्मन्स करता ते परफॉर्मन्स एक सांग म्हाका, काझाकिस्तानाचे ते डान्सर ते सालवार जाले म्हणून तुमी विचारला ताका वर्क परमीट आहा काय टुरिस्ट विजाचेर आयला ते? हे प्रश्न कोणें करप रे? फाल्यां हांव चॅनल घालचो पडलो आनी नाजाल्यार हांवूच रिपोर्टर जावचो पडलो. पयलो क्वेश्चन ताका की तुका वर्क परमीट खंय आहा? ताका वर्क परमीट आहा? तें आयला टुरिस्ट विजाचेर आनी हांगा नाचता, पयशे घेता आनी वता घरा. हें असली इकॉनॉमी करपाक हे आयल्या, हें टुरिजम आमचें? स्पिरिच्युअल टुरिजम. हें कसलें हें तें स्पिरिच्युअल सर्कीट हें? अरे हांकां हांवें आज चॅलेंज केल्लें आहा. आमचे व्हडले लिडराचो बापोल भाव हे डान्स बार चलयता. सगळ्यान व्हडलें आडफळ्या बागान ना म्हणून सांगचें, फोटो दाखयता हांव तुका आतांच. ना म्हणून म्हाका रिप्लाय हाड, खंयच्या मंत्र्याचे, मुखेलमंत्र्याचे, PCC तांचो तो कोण प्रेजिडेंट आहा तो अध्यक्ष, हाड पळय दाखयता तुका फोटो. सांगचें ना म्हणून. फ्रेश फोटो आहा, सारके सारके नवे आहा. फुडें सांगता तुका हांव. हे इशून लुत्रिया म्हणटा लुतरा म्हणटा तांकां वॉन्टेड केल्या. तातूंत आनी एक पार्टनर आहा, ताचें नांवूच येवंक ना, FIRानूय नांव येवंक ना, ताजेर कोण उलयत ना. ना म्हणून सांग म्हणून हांव दाखयता कशें आहा तें. आनी तो क्लोज आहा. जे कोण चलयता गोंय म्हळ्यार सरकार म्हणना हांव, ऑफिसर, हाजेर हांव आय एम नॉट पॉयंटींग आवट. म्हाका तें मुखेलमंत्र्याचेर तशें उगीच फार मारपाचो ना, कित्याक आय डोंट हॅव प्रूफ ऑन दॅट पॉयंट. बट कोणाक तरी इंट्रस्ट आहा ताका शिल्ड करपाक, हो म्हजो चार्ज. सरकारान ना म्हणजे आज सकाळी मुद्दाम हांवें म्हणिल्लें तें मोठ्यान, रिप्लाय येता काय म्हणून. आतां मेरेन कांय येवंक ना. फाल्यां येवं, फाल्यां दिवया. 20 तारीख मेरेन आमी एक्टीव आहा. इलेक्शन झगडुया डान्स बारांचेर. चल जिल्लाचें सांग BJPक चॅलेंज आहा जाल्यार. डान्स बारांचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया. आसा कापाजदाद? चोरयांचेर डकॉयटी जाता ताचेर इलेक्शन झगडुया हे इशूचेर. आसा? नोकऱ्यो विकल्या ताचेर जिल्ला इलेक्शन झगडुया. तरणाट्याचो फुडार आसा कापाजदाद? सांगूंक पावता पर्याय ना, कित्याक ते फुटले, हे दिल्ली गेले, ते दिल्लीचे फोटो काडलो. कसलें रे हें? हो पर्याय म्हळ्यार तुमी हुशार जनतेची फकाणां करतात की तुमकां पर्याय ना म्हणून तुमचें नाक दामलां, तोंड उगडें जातलेंच म्हणून. ही दादागिरी जाली मरी, ही लोकशाही. आनी सेकंड, हांव गोंयचे जनतेक याद करून दिवंक सोदतां, हांगा EVM ना. सो एवरी वोट मोदी हें जावचें ना. हांगा चिक्को आदलो भशेन. सो ते चिक्क्याचेर
कॅट करूंक मेळना. तो मारलो तो पावताच आनी तो मेजताच. सो जनतेक चान्स आहा दाखोवपाक की गोंयांत लोकशाय जिती आसा आनी नव्या वर्साक आमकां नवें कितें तरी जाय बाय वीच गोंय 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 उरचें ताचे खातीर मत मारचें. आतां पयर हांवें सांगिल्लें की हें जें आतां रोमियो लेन आहा पळय, रोमियो लेनाची जेन्ना इन्सिडंट जालो 11:15 हो इन्सिडंट आनी ताजे सिस्टर कन्सर्न 2 युनिट वीच इज हार्डली अबाउट 800 meters अवे, दॅट फूल म्युजीक वॉज ब्लोईंग टील 3 AM in the morning. सो वॉट पुलीस वॉज डुईंग? दुसरें म्हाका सांग, आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागना, हें वायलेशन ना अंडर कोड ऑफ कंडक्ट? दॅट इज फॉलिंग अंडर पंचायत न्हू. सो हाजेर मुख्यमंत्री उलयत ना. आतां हो इशू ग्लोबल जाला, BBC फ्रंट पेजीचेर हो हायलायट जाता. ऑल द नॅशनल मिडिया इज डिबेटींग एट प्रायम टायम, म्हणून ते फोकस डायवर्ट करपाक आनी कितें तरी बेश्टें टेम्पररी मोडला. आतां द होल कंट्रीज सिटिजन्स आर फेसींग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंडिगो. आज एवरी डे अबाउट 1000 to 500 फ्लायट्स आर गेटींग कॅन्सल्ड. आनी आज लोकसभेक डिस्कशन कसलें? वंदे मातरम. ताचेर इंडिगोचेर कोण उलयना, पूण लुत्रा भाव इंडिगोच धरून देशांतल्यान भायर गेले. हें कशें शक्य आसा? सो आय थिंक एज ही सेड की दीस इज अ बीग सिंडिकेट. बेश्टे तें एटेन्शन डायवर्ट करपाक तें आज थंय तें बीन 150 मिटर हांव पळयतालें, तें कितें 150 मिटरूच कितें मोडला खंय. एक ना आनी 3 आसा ताची, ती सगळीं मोडची मरे. त्या वागातोर क्लिफाचेर एवरीथींग इज इल्लिगल. सो वाय गव्हर्मेंट अशें इन्सिडंट जातकीच, आतां याद करात 3 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ती बर्निंग बोट तुमी हाडिल्ली, बर्निंग बोट फातोडेचेर तिका 3 वरांचेर उजो लागिल्लो आनी त्या धडे वयल्यान ती ह्या धडेर आयिल्ली. 2 nautical mile दॅट बोट ट्रॅवल्ड वीथ फूल फायर. आनी आमी पळयलें की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची जेन्ना टग आयलो तेन्ना तें पालोवपाक तातूंतल्यान उदक सुद्दां येनाशिल्लें. ताच्या उपरांत आमी पळयलें फेरी बोटीक उजो लागतालो, बालदेन न्हंयचेंच उदक काडून ते मारताले बालदी घेवन. हें तुमी पळयलां. आफ्टर दॅट आमी सरकारा कडेन ऑडिट मागिल्लें ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ ऑल द ट्युरिस्ट स्पॉट्स. नाव दी सो कॉल्ड सॉल्ट पॅनाचेर बांदिल्लें इल्लिगल स्ट्रक्चर ऑल्सो इज अ टुरिजम एक्टिविटी न्ही. सो सरकारान हाजें सेफ्टी ऑडिट कित्याक करूना? आमी पयर डिमांड केल्ले की गोंयांत जितले टुरिजम स्पॉट्स आसा, रेस्टॉरंट्स, क्लब्स, नायट बार्स, वॉट एवर आसतली नायट लायफाची, ताजे सेफ्टी ऑडिट सरकारान गोंयांत वायट पेपर हाडपाक जाय. दुसरें, तांचे एक्सायज लायसन कोणा कोणा दिलां हें म्हाका दिसता टेबल करपाची गरज ना. तांचें बंद करा मरे तुमी. आनी तूं पळय मॅक्झिमम सगळे हे दिल्लीकार, मॅक्झिमम सगळे भायले लोक. कितें असो इन्सिडंट जालो, 1 वराचेर उजो पेटलो, तो 7ची फ्लायट धरता आनी फुकेट चल्लो. हें कितें? आनी ताका म्हणटा आतां इंटरपोलान आमी ताचें हें घातलां म्हण लुकआवट नोटीस. हो दुसरो नीरव मोदी, ललित मोदी पळय देश सोडून गेलो, हो तसलो प्रकार आसतलो एखादो. The topic by bringing bulldozer Raj. This UP Chief Minister's bulldozer Raj is a way of diverting issues and creating sensations. Tell me one thing, Romeo Lane, I've got no relations with Romeo Lane. I've got a case in which I have given yesterday, a restaurant in Ozran, Wagator, where a demolition is pending since June of 2025. I had raised the matter in the house. Assurance was given. It's running full swing. It is the next disaster waiting to happen. Will they demolish that? Or is this another way of increasing धंदो at the year end? आता सगळं कितें आतां तुवें म्हाका घाला पळय, तूं हुशारगिरी करतालो की सगळें 12 बंद उडोवप. हांव 12 बंद उडोवपाक आय डोंट वॉन्ट टू किल द एंटरटेनमेंट इकॉनॉमी ऑफ डान्स बार्स म्हणटा डान्स बाराक हांव खंयच्या कायद्यान ती बसता ती म्हाका सांग तूं बाबा. नाका कायद्यान बसता आनी हफ्तो घेवन ती चलता जाल्यार ती बंद पडूंकच जाय. खंयच्या कायद्यान बसता ती म्हाका वचून खबर ना. तूं मातशें फायंड आवट कर आनी सांग म्हाका फाल्यां. मागीर हांवूय उलोवपाचें बंद करता. बसता जाल्यार ती, कित्याक मुंबय तर ती अलावड ना जाल्यार गोंयांत खंयच्या कायद्यान अलावड आहा ती? So my last question, who is responsible for this 25 deaths according to you both of you? The government of Goa and the 4-engine Sarkar. The MLA is of the BJP, the Panchayat is of the BJP, the government is of the BJP and the central government is of the BJP. How it was allowed on a salt pan
It is a salt pan. It is a protected area. No development can be allowed in the salt pan. How was it allowed? Was it being done in a hidden way? No, it was done in full. It has been awarded by Times of India for कसले तरी बेस्ट कितें इमॅजिनेटिव्ह हे म्हणून कितें रे बाबा हें कोणाक दितात आनी कितें दितात हें तरी मातशें चिंतूंक जाय. मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड. आय डोंट वॉन्ट टू नेम इन्स्टिट्यूशन्स बट अनफॉर्च्युनेटली दीस इज द फॅक्ट दॅट पळय तांकां कसलें अवॉर्ड दिलां तें खंय रे तें हे पळय आयलंड रेस्टोबार. सॉल्ट पॅनाचेर इल्लिगल बांदप आनी नाव द आयलंड रेस्टोबार एम्स टू रिडिफायन द वे पीपल पार्टी. सो दीस इज द रिडिफिनिशन ऑफ द पार्टी दॅट यू गॅट बर्न टू डेथ. आनी हाजे खातीर मागीर कितें ताजे सिस्टर कन्सर्न आहा तें मोडप. आतां आनी एक सांगता तुका ताजे फुडें लिलोला म्हणून आहा मांद्र्या ओन्ड बाय द सेम पीपल. मोडटलो मुखेलमंत्री खूब आहा तेंचें सादें ना ते आतां घालूंक सोदता हैदराबाद रांची आनी आग्रा. व्हडली सिंडिकेट ती बारीक न्ही ती. आनी तातूंत जे मनशाची नांवां घालूंक ना ते मनीस खरें व्हडले आहा. हे धांवले ते बुराटे नाजाल्यार नांव सांगचें. कालांतून एक हॉटेलाचेर डेमोलिशन ऑर्डर येयल्या एमएलएची तेजेर पासून कितें जातली म्हणटा कारवाय ह्या बुलडोजर राजा. एक मरे सांगता तुका एमएलए गोंयकार आनी आमचो कलीग तो. सो ताका कितें टार्गेट करुया आमी. हे आतां मनोज परबाचे भाशेन तांकांच टार्गेट करुया हे भायल्यांक. आयचे दिसा एमएलए फाल्यां मागीर म्हणटलो कितें की विजयान हें सगळें जिल्ला कडून आपल्या हॉटेलाचेर हाडलें. ताजो काय तो लेट लॉ फॉलो इट्स कोर्स. लोकल काय भायलो दवड भायलो मेन पार्टी कोण आहा भायलो लोकलांक हांवूय म्हाजो फावरात मरे. पळय लोकल येदो असो फुडतात म्हणून बांदता. हें सेर्नाबाती रेस्टॉरंट आहलें बरें नुस्तें बरें मेळटालें. ते फुडताचेर अशें हें घालून डेमोलिशन केलें. कितें शॅक आहलें तें शॅक. हें कितें सॉल्ट पॅनान आयलंड रेस्टोबार आनी ताका एवॉर्ड दिला. टायम्स कितें तें वो कोण तो भायलो तुमी म्हणटा तो असेंब्लीन नाव येयल्लो तो ना हो असेंब्लीन ना पूण आरओसी म्हणून आसता रजिस्टर ऑफ कंपनीजान सारको रिफ्लेक्ट जाता. नॉर्थ गोवान आतां बाब अमित पाटकरान सांगला ते भशेन आमी 5 सीट कॉन्टेस्ट करतात. मोरजी, धारगळ, खोर्ली, कारापूर, सरवण आनी मयी. आनी सावथ गोवान शिरोडा, राय, रिवणा आनी पैंगिणी हे आमचे 9 सीट. आतां बेजिकली गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन झगडुचे म्हणून. सो एकवटान BJPक वडोवया अशें एक सेंटिमेंट आसा. आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचें एलायन्स जें 2022चे पयलीं आशिल्लें तें आमी कंटिन्यू केलां. हे एलायन्सान आनी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें इन बिगर ऑर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो. पूण हो विचार कांय कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा ते कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना. म्हणल्यार एक ग्रँड एलायन्स जें करूंक सोदताले तें जालें ना. आतां तें जालें ना आनी आमचेय बी दोनूय पक्षांचें तशें सारकें कन्सेन्सस सगळ्या कडेन जावंक पावूंक ना. हो एक कारणा खातीर जावंक पावूंक ना आसत की आमी जे लिडरां कडच्यान आमी काँग्रेस पार्टी कडेन कोऑर्डिनेट करताले तांणी आपले केडराक सेन्सिटायज करूंक टायम घेतलो ना वो तितलो लक्ष दिलें ना. आनी ताजे खातीर तांचे केडर थोडे कडेन आमचे बरोबर कोऑर्डिनेट करूंक शकले ना. पुणून थंय लोकल डिस्टर्बन्स आसा ह्या कारणा खातीर सगळे घराकूच उजो लावप अशें जावंक जायना. म्हणल्यार हुंदराच्या रागान घराक उजो घालप म्हणटात पळय तें जावंक जायना. म्हणून आमी तातले भितर 2 जाग्यांनी आमी आनी ते एक फ्रेंडली फायट जाता. द फ्रेंडली फायट म्हणल्यार तुमी म्हणटले हें कितें काय म्हणून
पूण गोंयांत खूब गोश्टी नव्यो जातात आनी तुमकांय बी आतां समज घेवंक जाय ह्यो नव्यो गोश्टी जावपाक. पयर बिहाराच्या इलेक्शनांनी फ्रेंडली फायट म्हणटी ती वस्त जाल्ली आहा. म्हणल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीज आर टू डिफरंट पार्टीज, टू डिफरंट सेट ऑफ केडर, and everybody has their expectations and aspirations. Sometimes we at the local or central level are unable to come to terms with making the local unit accept, and as a result of which there is this thing in which we have to hold the local unit together as also fight without hurting each other. अशें कितें तरी एक नवेच प्रक्रिया जाता ती दोनूच कडेन जाल्ली आहा. वी आर कॉन्फिडंट दॅट द पीपल वील सी द नीड टू थ्रो द BJP आउट. आतां जालां कितें हांगा की BJPच्या ह्या दिसांनी जाता ते भशेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 25 जाणांक हुलपोवन मारप बिगिनींग ऑफ द क्रिसमस सिजन हें केन्नाच अनप्रेसिडेंटेड, अशें केन्ना जावंक ना. हें एक इल्लिगल बारान जाल्लें आहा. हें इल्लिगल बार चलतालें मायकल लोबो म्हणटा करप्शना खातीर म्हणून. हें करप्शन करता कोण? MLA BJPचो, पंचायत BJPची, गव्हर्मेंट BJPचो, सेंट्रल गव्हर्मेंट BJPचो. सो सगळीं इंजिनां ती डबल इंजीन बी न्ही, 4 इंजिनां जालीं, सगळीं 4 इंजिनां एक पक्षाची. करप्शन कोण करता? 50 वर्सां पयलीं काँग्रेस काय नेरून केल्लें अशें सांगूं जायना. काल हांव एक खंयच्या हाजेर आशिल्लो, कोण तें चॅनल, एक मिडिया चॅनल, तातूंत ती म्हणटा 50 साल क्या किया, कळ्ळें तुका न्ही. सो असल्यो आतां खबरो जाल्या. सो हें सगळें जाता स्थानीक सरकाराची अकावंटेबिलिटी गेल्या. पयशे लांच घेवन असले क्लब चलयतात आनी मुखेलमंत्र्यान जर हें खरेंच हाजो खरो आढावो घेतलो जाल्यार मुखेलमंत्र्याक म्हजो क्लब स्कीम सोडून आनी पर्याय ना. कित्याक ह्या सगळ्या क्लबांनी BJPचे लिडर इनवॉल्ड आहात. हे सगळे क्लब जे इल्लिगली चलता हे तांचे पॉलिटिकल पेट्रोनेजा खातीर आनी हफ्ते घेवन हे क्लब चलयतात. हें आज गोंयांत एक जाता म्हळ्यार गोंयकार असुरक्षीत आहा. गोंयचे तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो नोकऱ्यो विकतात. हाजेर FIR जाल्या. हातूंत मंत्री इनवॉल्ड आहा म्हणून मनीस सांगतात. गव्हर्मेंटूय एक्सेप्ट करता. परिस्थिती पळय तूं आतां म्हणल्यार गोंयचे फुडले पिळगेक फुडार ना, आसा तांकां सुरक्षा ना. आनी अशें हातूंत सगळ्यांक दिसता की गोंय जें आशिल्लें हो विकास म्हणून जो हांणी हाडला त्या विकासान गोंयचो इबाड जाला. गोंय आशिल्लेंच तें गोंय करुया म्हणून. सो टू मेक गोवा अगेन we have renewed our alliance which was there before the assembly elections. So we have been together even in the Lok Sabha elections and we are continuing with it. We would have been happy if people would have seen reason and seen to it that this alliance would have become a grander opposition alliance. But it is unfortunately not the case. We expected people to understand and respect the local sentiment. But somehow this sentiment has not been respected. And people have decided to say, attack each other rather than attacking the BJP. And this, I think, will be identified, pointed out by the people of Goa. आनी गोंयची जनता सुसंस्कृत हुशार जनता जें कितें करूंक जाय तें करतली हें म्हाका खात्री आहा. आनी म्हाका दिसता की आमी एक पर्याय तांकां एक फुडें दिला. जिल्हा इलेक्शनां तुमी म्हणटले की हातूंत व्हडलें कितें जातलें, हातूंत क्लब कशें बंद जातले इल्लिगल जाल्लो की 2 जाग्याचेर बाबा तुमी हें फ्रेंडली फायट कित्याक केलें. आतां एज विजय बाब सेड की कितें आसता दोनी पार्टेचो केडर आसा आनी एज ही रायटली सेड की तें लेट जालें आमी ते आमच्या केडराक थंय इनफ टायम मेळोना थंय तांकां समजोवपाक. सो देन वी हॅड टू टेक अ कॉल की बाबा चल एलायन्स म्हळ्यार जर तर आमी एकठांय येता इन लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी 2 सिटाक लागून जर तर ते करचें पडटा जाल्यार ताणें सांगलें तशें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शनाक या. आतां अशें आनी समज जर दुसऱ्या पार्टीन समज जर हो स्टेप घेतिल्लो जो आमी घेतला म्हाका दिसता तेय आसपाचें आज ऑन बोर्ड. जर तर आमी गोंयचें जर तर पिक्चर मुखार दवरता जाल्यार आय थिंक समवेर ऑर दी अदर समबडी हॅज टू टेक अ स्टेप बॅक न्ही.
प्रत्येक मनीस जर तर आपलोच स्वार्थ आनी आपलो ताणें म्हणलें तशें की इगो जर मनीस घेवन बसलो जाल्यार देन आय थिंक वी आर बिट्रेईंग द पीपल ऑफ गोवा. आनी जर आज तिगूय जाण जर बरोबर आसपाचे जाल्यार म्हाका दिसता स्ट्रायक रेट आनी इल्ली बरी आसपाची. एक सिटाचो प्रश्न आशिल्लो तो. So you mean to say RG had kept the ego? ना तशें हांव म्हणना, पूण म्हाका दिसता आज तुवें विचारलें की बाबा तेंचें कितें जालें. एक सिटाक लागून केलें न्ही. एक सीट जशें आमी आज डिले जालो आमच्या केडराक थंय समजावचें पडलें. आमचो इंचार्ज आयलो, देवर तांचोय केडर आशिल्लो. सो बट समवेअर वी केम टू वन सर्टन फॉर्मुला की बाबा चल लार्जर इन पिक्चर ऑफ गोवा तोडया नाका 2 सिटाक लागून. दीस वॉज द आयडिया. अमित बाब, तुम्ही लास्ट टाइम सुद्धा तांकां रावले खूप रावले, पूण आतां हें इलेक्शन जावन फुडली इलेक्शनां असेंब्ली इलेक्शनाक परत रावपाचें आसा काय दार बंद केली? ना म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयलें मरे कितें जालें तें. समज जर तर सगळे एकठांय येवपाचो एक प्रयत्न जाल्लो जाल्यार एक सिटाक लागून जायना आशिल्लें, जाता आशिल्लें न्ही. द फॉर्मुला वॉट वी डीड फॉर 2 seats दॅट कूड हॅव बीन द फॉर्मुला फॉर 1 seat वीच वी हॅड ऑलरेडी टोल्ड, वी हॅड ऑफर्ड ऑल्सो. पूण जर करपाचीच जर इच्छा ना ताका तूं कितें करतलो? मिस्टर सरदेसाय, तुम्ही म्हणटा दिल्ली वचून कितें तरी चेंज जालें म्हणून. तुमी म्हणटा कितें दिल्लीचें विजीट आनी खंयच्या कारणान आहलेलें आरजीचें? पळय, हांव नकळो तें दिल्ली विजीट कितलेंदा जालां, वो ते दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां. पूण कितें जालां तें गोंयच्या जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. ते म्हजे व्हडले आमी कशें न्ही आनी म्हजे सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया. हे इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेलें. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार वो कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्ड खंय. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा ते हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक. तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता. गोंयचे SIRाचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक हें म्हाका खबर ना, ऑर इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें, आसूंक शकता. पूण रिजल्ट कितें जालो? रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड, अरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव, अमित पाटकार आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें. कसलें अलायन्स उलयता आमी? ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स कसलें? वेन पार्टी प्रेसिडेंट्स हॅव नॉट मेट, हॅव नॉट इवन सेट फॉर अ कप ऑफ टी. फॉरगेट एनी अदर थिंग. नाच बसूंकूच ना आमी जाल्यार आनी कितें उरलां. सो कितें जालें? कितें तरी दिल्ली वचून जालें. पळयो ना, हो म्हजो हें रे निश्कर्श काडटा हांव. आय एम कन्क्लुडींग. वाय? बिकॉज ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. एंड आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम नॉट अ लायर. I am telling you, I took the initiative to take them to the Congress MLAs. They met in Elton's hotel, and after which I have never met them. But then I have read in the papers and I have seen in your media channels that Delhi and then coming back, and मागीर एकमेकाचेर फोड तकली. So कितें तरी दिल्ली जादू जालो, which has made a difference. गोंयचे जनतेन दिल्लीच्यान गोंय चलोवंक जाय काय गोंयच्यान गोंय चलपाक जाय हाजेरूय डिसिजन घेवपाची गरज आहा. तूं म्हणटलो ही दिल्लीची पार्टी, हांव गोंयची पार्टी. हें कशें उलयता काय म्हणून. दिल्लीचे पार्टीचो लिडर पसून गोंया आयलो. हांव ताका मेळपाक दिल्ली गेलो ना, मुंबय गेलो ना, बेळगांव पसून गेलो ना. ती तांची आसा ती प्रभारी ती खंयची रे ती कर्नाटकांतली. आमी कर्नाटका गेलो ना. आमी हांगा गोंयांतूच आनी सारके व्हडले सिटीनूच बसल्या. गांवांनी पसून लिपून वचूंक ना. सो करूं येता आहलें मरे. सो गोंयची ही डिसिजनां, हें लोकल बॉडी इलेक्शन
हे लोकल बॉडी इलेक्शन इज अबाउट स्थानिक संस्था. तुम्ही पळयतात GNH.